नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमरी पळयात आयच्यो हेडलायन्स. बांबोळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर रेंट कार आनी टँकरा मदीं भिरांकूळ अपघात. अपघातात दोगांक जाग्यारूच आयलें मरण. कारीचो जालो चुरो. टँकर चालकाक पुलिशेन घेतलो ताब्यात. पिरणा खून प्रकरणात आनीक दोगांक अटक. खुनाच्या 4 दिसां उपरांत पुलिशेक आयले शरण. पुलीस आशिल्ले दुबावितांच्या मागार. पोगो ना जाल्यार युती ना. तत्वाकडेन तडजोड करून युती ना मान्य. फकत भाजपाकूच सत्तेंतल्यान भायर काडपा खातीर करचे नात युती, सांगता आजीचो मुखेली मनोज परब. भाव मानतात जाल्यार आमचे जागे धंदे नोकऱ्यो कित्याक चल्ल्यो. म्हादयचेर कित्याक काडिनात जाप. आरजीपीचो मुखेली मनोजान सिद्धण्णा मेटीक काडलो उजरावन. गोंयचे पुलीस अधिकारी जाल्यात सरकाराचे जावय. भाजपा सरकाराच्या तेक्यान चलतात बेकायदेशीर वेवसाय. गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसायाचो सणसणीत आरोप. पणजेच्या गुन्यांव फाट्यान उसगांव केळींनी धाड घालून सोऱ्याचे 2 कंटेनर केले जप्त. 4 जाणांक घेतले ताब्यात. फुडलो तपास सुरू. आता पळयात खबरो विस्तारांत. बांबोळे राष्ट्रीय महामार्गाचेर रेंट कार आनी टँकरी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 2 जाणांक जाग्यारूच मरण आयलें. योगेंद्र सिंग धाइया आनी अंकित कुमार बालियान अशें मरण आयिल्ल्याची नांवां आसात. योगेंद्र सिंग धाइया हो वर्ल्ड सेपक टॅक्रो फेडरेशनाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष आशिल्लो, जाल्यार अंकित कुमार बालियान हो वरिष्ठ खेळगडो आशिल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणात पुलिशेन टँकर चालकाक ताब्यात घेतला. बांबोळे जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 2 जाणांक जाग्यारूच मरण आयले. योगेंद्र सिंग दहिया आनी अंकित कुमार बालियान अशें मरण आयिल्ल्याचें नांवां जावन आसा. योगेंद्र सिंग दहिया हो वर्ल्ड सेपक टॅक्रो फेडरेशनाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष आशिल्लो, जाल्यार अंकित कुमार बालियान हो वरिष्ठ खेळगडो आशिल्ल्याचें कळटा. सोमारा उसरा रातीं हो अपघात जालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण स्पिडीन येवपी टँकरीन चुकीच्या दिकेन वचून कारीक नेटाचो धक्को दिलो. टँकर कारीवेल्यान गेल्ल्यान कारीचो चुरो जाला. पोन्ने गोंय पुलिशेन सध्या टँकर चालकाक ताब्यात घेतला. बांबोळे हांगासर आनी काल राती बॅक टू 2 वरां भितर हाचे मदीं एक भयंकर असो एक्सिडंट जालो. आनी लोकांच्या म्हायती प्रमाणे जर आमकां कळटा ती म्हायती मेळटा ती म्हटल्यार एक जी आसा म्हणजे रेंट कार जी आसा ती पणजेसून मडगांव वयताली आनी एक म्हणजे टँकर जो आसा तो मडगांवसून पणजे येतालो. जाल्यार जो टँकर जो आसा ताची म्हणजे स्पीड फास्ट आशिल्ली आनी ताचो कंट्रोल लूज जाल्ल्या कारणान तो डायरेक्ट रॉंग वेन येयलो आनी जी पणजेसून मडगांवची रेंट कार वयताली ती चिड्डून तो डायरेक्ट म्हणजे खळगेन, जशें आमी की तुमकां विजुअल्स दाखयले, खळगेन पडलेलो आसा. काल रेड गोंयांचो जो एक्सिडंट जालो तातूंत 2 जाणांक दुर्दैवी अशें आत्ताक मरण आयले. आनी ही जी कार आसा ती म्हणजे GA8 पासींग आसा आनी इग्निस ही कार जी आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटा. गाडयेचो म्हणजे चूर जालेली आसा ती गाडी. फूल गाडी जी आसा ती कांयच उरलेली ना आनी ह्या 2 जाणांक जे आसा ते दुर्दैवी अशें मरण आयलें. जाल्यार ह्या स्पॉटाचेर ट्रॅफिक पुलीस किंवा पुलीस सगळे जाण हांगासर आसा.
म्हणजे टँकर जो आसा तो म्हणजे खळगेन पडला तो काडून व्हरतली अशी सुद्दां आमकां म्हायती मेळटा। आनी त्याच प्रमाणे हो जो टँकर चलोवपी आसा तो खंय तरी पळलो पूण ताका धरून आतां GMCन म्हणजे धाडला अशी सुद्दां आमकां म्हायती मेळटा। हांगासर जो डिवायडर जो आसा तो डिवायडर म्हणजे सारको ल्हान आशिल्ल्या कारणान हांगासर जायते अपघात परत परत जायत आसता। आनी लोकांनी अशी म्हायती दिल्या की हो जो डिवायडर आसा तो खंय तरी म्हणजे हो हायवे आशिल्ल्या कारणान तो खंय तरी व्हडलो करपाक जाय। हो डिवायडर जर व्हडलो आशिल्लो जाल्यार ते दोन जाणांचो जो दुर्दैवी अशें मरण जालां तें खंय तरी जावचें नाशिल्लें, पूण तेची आतां म्हणजे ह्यान फुडें खंय तरी म्हणजे सरकारान हाची दखल घेवपाक जाय म्हणटा। टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वी। रस्त्याच्या आराखड्यात बदल जाल्ल्यान बांबोळे अपघात जाला अशें एल्विस गोम्स सांगता। रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयान दिल्लो मूळ आराखडो योग्य प्रक्रिया पाळिनासतना बेकायदेशीररित्या बदलला। फाटली 2 वर्सां जालीं आमी हे विशीं आवाज उठयला अशें एल्विस गोम्स हाचें म्हणणें। मुखेल डिझायनरान कंत्राटदार तशेंच हेरांची खर चवकशी जावप गरजेचें आसा। हाचेर उपाय काडलो ना जाल्यार ह्या मार्गाचेर आनीकूय अपघात जावपाची शक्यताय आसा अशें एल्विस गोम्स हाचें म्हणणें। The very ghastly accident that has taken place today on this National Highway 66 stretch, which is the location is 521 plus 400 kilometers up to 520 to 150 kilometers. This is the technical term which indicates the location. This ghastly accident has happened not because of anything. It is completely the change in design. The original design done by the principal designer of the MoRTH, Ministry of Road Transport and Highway, has been surreptitiously changed without any authority of law, without following due process, and we have been fighting over this for the last 2 years. So the responsibility lies at the feet of the Ministry of Road Transport and Highways, headed by Mr. Nitin Gadkari, the Goa State PWD headed by Mr. Digambar Kamath, the principal designer who allowed this change without authority of law under the MoRTH, and lastly the EPC contractor who has undertaken this work. If a thorough investigation is done, it will be revealed what I am saying is correct. The 2 lives that have been lost is not the end. The possibility is more lives would be lost, more people will get injured, there will be more damages if investigation doesn't take place and this is rectified. पिरणा खून प्रकरणातले दुबावित रवीश्वर नायक आणि विठ्ठल तुयेकार हे दोगूय मंगळारा कोलवाळे पुलिसांकडेन शरण आयले। उपरांत पुलिसांनी तांकां रितसर अटक केली। 30 तारखेक गुरुदत्त आनी ताच्या इश्टांनी कपिलाचो खून केल्लो। हे खून प्रकरणात गुरुदत्ताक पयली अटक केल्लो, उपरांत पुलीस ताच्या इश्टाच्या मागार आशिल्ले। दिवचल माळुंगे वाठारांत 15 दीस फाटीं एका 2 वर्साच्या भुरग्याचो खून जाल्लो। ह्या घडणुका संदर्भात पुलिसांनी आवयक आनी तिच्या लवराक अटक केल्ले। त्या उपरांत ह्या खून प्रकरणात तिसरो मास्टरमाइंड दुबाविताक दिवचल पुलिशेन बेंगळुरू शारांत अटक केल्या। पळयात पुराय बातमी। खुनाचो हो प्रकार सुमार 15 दिसां पयलीं माळुंगे वाठारांत घडिल्लो। बेशुद्ध अवस्थेत ह्या 2 वर्साच्या भुरग्याक दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात हाडल्या उपरांत ह्या खून प्रकरणात वाचा फुटिल्ली। ह्या प्रकरणात खुनाच्या दुसऱ्याच दिसा भुरग्याची आवय नागम्मा आनी तिजो मोगी नितीन कुमार पुजारी हाका पुलिशेन अटक केल्ले। त्या उपरांत पुलिसांनी तिसरो मास्टरमाइंड दुबाविताक बंगळूर शारांत अटक केल्या। वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाखाला पुलीस ह्या खून प्रकरणाचो तपास करतात। 15 दिसां पयलीं दिवचल तालुक्यांतल्या मावळिंगे वाठारांत एके 6 वर्सां पिरायेच्या म्हळ्यार 2 वर्सां पिरायेच्या चलयेचो खून जाल्लो। ह्या खून प्रकरणात आता वेगळेच मोडन आयिल्ले आसा। ह्या खून प्रकरणात जे चलयेची हत्या जाल्या ते चलयेची आवय आनी तिचो प्रियकर हांकां दोगांयकूय पुलिसेन खून जाल्लो ताचे दुसरेच दिसा अटक केल्ली आसा। आता 15 दिसां उपरांत ह्या खून प्रकरणात एक मास्टर माइंड आशिल्ल्याच्या दुबावान एका तरणाट्याक पुलिशेन अटक केल्ली आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल पुलिसेचे टिमीन बंगळूर हांगासर कारवाय करून दुबावीत मास्टर माइंड तरणाट्याक धरून मंगळारा सकाळी दिवचल पुलिशेन हाडून ताका अटक केल्ली आसा। सध्या हो दुबावीत आरोपी दिवचल पुलिसेच्या बंद खणीत आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 15 दिसां पयलीं माविंगे वाठारांत 2 वर्सां पिरायेच्या चलयेची निर्घुणपणान हत्या करपाचो प्रकार घडिल्लो।
ह्या प्रकारा उपरांत दिवचल पुलिसेन बेगोबेग तपासाक दिका दितना ह्या प्रकरणात त्या भुरग्याची आवय आणि तिचो प्रियकर हांकां दोगांयकू अटक केल्ली. आता ह्या प्रकरणात तिसऱ्या आरोपीक अटक केल्ल्यान ह्या प्रकरणाक आता एक नवे मोडन मेळिल्ले आसा आणि हो खून नेमको कित्याक लागून जालो ताचे कारण आता स्पष्ट जावपाची शक्यता आसा. दिवचलचे पुलीस निरीक्षक विजय राणे हांच्या मार्गदर्शना खाला दिवचल पुलीस ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. काँग्रेस, भाजपा, मोगोपा आणि गोवा फॉरवर्ड ह्या राजकीय पक्षांनी घाटयांक तकलेर बसयल्यात. आमकां हे मान्य ना, पोगो ना जाल्यार युती ना म्हणून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन मुखाल्ले विधानसभा वेंचणुके खातीर आपली भूमिका स्पश्ट केली. कन्नडा साहित्य परिशदेचो अध्यक्ष सिद्धण्णा मेटीन केल्ल्या स्टेटमेंटाचे फाटभुंयेर आरजेपीचो मुखेली मनोज परब उलयलो. फकत भाजपाकूच सत्तेंतल्यान भायर काडपा खातीर आमी युती करची अशें कांय जाणांक दिसता जाल्यार ती आमकां मान्य ना. पोगो ना जाल्यार आमी युती करचे ना म्हणून आरजेपीच्या मनोज परबान स्पश्टूच सांगलें. आमच्या तत्वा कडेन तडजोड करून आमकां युती मान्य ना अशें ताचें म्हणणें. आमकां भाजपा नाका हो काय गोंयान गोंयकारांचें अस्तित्व तिगोवन दवरप हो मुख्य मुद्दो आसा ती आयज चिंतपाची गरज आशिल्ल्याचें मनोजाचें म्हणणें. आयज आमकां बीजेपी नाका हो आमचो मेन मुद्दो आसा काय मायग्रंटा पासून गोंय साल्वार करपाचें आनी आमची आयडेंटिटी साल्वार करपाची, आमचे आयडेंटिटी गोंयान दवरपाचें, आमचें अस्तित्व दवरपाचें हें इम्पॉर्टंट आसा. हे लोकांनी विचार करपाक जाय. इट इज नॉट जस्ट बीजेपी भायर मारले म्हणून जावपाचें ना. आयज आमकां दुसरो पॉलिटिकल सिस्टम हाडटा तो घाटी फ्री सिस्टम आसपाक जाय, मायग्रंट फ्री आसपाक जाय, फॉर पोगो आसपाक जाय. आनी हो जर फॉर पोगो जर फुडलो सिस्टम ना जाल्यार गोंयकारांक कोणूच वाचोवपाक शकना. खुबशे जाणांक बीजेपीची एलर्जी आसा. हय बीजेपी पाड घालतात पूण ते डजंट मीन की दुसरे पॉलिटिकल पार्टी कितें तरी दुरान भुला म्हणून. फाल्यां आमी अलायन्स जातले, दुसरे पॉलिटिकल पार्टी म्हणटले आमी खंयच्या तरी लमाणेक काडून तिकेट दिता, खंयच्या यादवाक काडून तिकेट दिता, नाल्यार खंयच्या येल्लप्पाक काडून दिता, ना खंयच्या पटेलाक काडून दिता म्हणटले, खंयच्या चौधरीक काडून दिताले म्हणटले. आतां तुमी पळयता चौधरी बिद्री म्हणून खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचे ऑलरेडी युथ विंग आनी कसले कसले विंग लिडर आसात. हे फुडें जर हांकां जर आमी जर फाल्यां जर लिडर केले आनी त्या पॉलिटिकल पार्टीचे जर आमी एक्सेप्ट केले जाल्यार आमची आयडेंटिटी कितें उरतली. आनी अशें धरू नाका की आमी अलायन्स जातले, अलायन्स करतले म्हणून आमी जाय ते मान्य करतले म्हणून. ह्या मायग्रंटांचे इलिगल वोटींग दादागिरी इलिगल तेंचे बसते आमी एक्सेप्ट करतले म्हणून ना. सॉरी, हे दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक शिटकावणी दिता हें मान्य करपाचें ना. आनी फाल्यां जर गोंयकार आमकां म्हणटा बीजेपीकूच उडोवपाक जाय म्हणून अलायन्स जाय जाल्यार ना. सॉरी, हो आमचो गोल न्हू. आमचो गोल आमच्या गोंयान गोंयकाराक आमचे हक्क दिवपाक, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील पास करपाक. हे मायग्रंट इलिगल एक्टिविटीज करतात, क्रायम करतात, तांकां साटली पोटली घेवन तांकां घरा धाडपाचें आमचो हें आसा, एम आसा, ऑब्जेक्टीव आसा. आमचे जागे आमच्या गोंयकारांकूच मेळपाक जाय, आमचे नोकऱ्यो आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय, आमचे कमतर लँड आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय आनी आमची आयडेंटिटी आनी आमची पीस आसा आनी आमचें जें नांव आसा गोंयचें तें आमकां परत हाडपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. तुम्ही आमचे भाव जाल्यार जागे, धंदे आणि आमच्यो नोकऱ्यो कित्याक चोरल्यो असो प्रस्न विचारीत आरजेपीचो मुखेली मनोज परबान सिद्धण्णा मेटीक उजरावन काडलो. तशेंच घाटी म्हणल्यार राग येता जाल्यार तुमच्या गांवांत वचात अशें मनोजाचें म्हणणें. आमी तुमचेच भाव, आमकां घाटी म्हणू नाकात अशें सिद्धण्णा मेटीन म्हणिल्लें. हे फाटभुंयेर मनोज उलयतालो. तुम्ही आमकां भाव मानतात जाल्यार तुम्ही आमचे जागे, धंदे, नोकऱ्यो कित्याक सोडल्यो. इतलेच जर तुमकां गोंयचे पडून गेल्ले आसा जाल्यार तुम्ही म्हादयचेर जाप कित्याक काडिनात. कर्नाटक गोंया परस 52 पटीन व्हड आसा. तुम्ही आमकां भाव मानतात जाल्यार गोंयांत जितल्या जाग्यांचेर तुम्ही कब्जो केला ताचे 52 पटीन जागो तुम्ही आमकां कर्नाटकात दिवंक शकतात काय कितें अशें विचारीत आरजेपीचो मुखेली मनोज परबान सिद्धण्णा मेटीन केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर जाप दिली. सोमारा सांकवाळी जाल्ल्या कन्नड राज्योत्सव कार्यावळी उपरांत कन्नड साहित्य परिशदेचो अध्यक्ष सिद्धण्णा मेटी हाणें आमकां घाटी म्हणू नाकात, आमी तुमचेच भाव अशें आरजेपीक आवाहन केलें. हे फाटभुंयेर मनोज उलयतालो. सांगता आमी तुमचे भाव, आमी भाव जर म्हणटा जाल्यार हांव सिंपल विचारता गजाल तुका. तुम्ही आमचे कर्नाटकाच्यान गोंयांत येवन लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागो कंकर केल्लो आसा, कॅप्चर केल्लो आसा, चोरलेलो आसा लिटरली. आमची म्हादय तुमी चोरलेली आहा. तुम्ही जागे चोरला, जॉब चोरला, धंदे चोरला, म्हादय चोरला, सगळे चोरले सगळे.
आणि घाटी म्हणटा तुका राग येता तुझे तुम्ही आता माझे केस घालपाचे केस घालपाचे घाटी म्हणटा म्हणून घाला. लोकांकूय पावली तुमची दादागिरी खंय पावल्या ती. ह्या मायग्रंटांची इलिगल वोटिंग दादागिरी इलिगल त्यांचे बसते आम्ही एक्सेप्ट करतले म्हणून ना सॉरी हे दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक शिटकावणी दिता हे मान्य करपाचें ना. आमचो गोल आमच्या गोंयांत गोंयकाराक आमचे हक्क दिवपाक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बिल पास करपाक हे मायग्रंट जे इलिगल एक्टिविटीज करतात क्रायम करतात तांकां साठली पोटली घेवन तांकां घरा धाडपाचें आमचो हें आसा एम आसा ऑब्जेक्टीव आसा. आमचे जागे आमच्या गोंयकारांकूच मेळपाक जाय आमचे नोकऱ्यो आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय आमचे कॉमन लँड आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय आनी आमची आयडेंटिटी आनी आमची पीस आसा आनी आमचें जें नांव आसा गोंयचें तें आमकां परत हाडपाक जाय. आनी ताका लागून लोकांनी विचार करपाक जाय की तुमी जे वोट मारतले ते कोणाक मारता. कर्नाटकाचो जागो आसा 1,91,791 स्क्वेअर किलोमीटर 1,91,791 स्क्वेअर किलोमीटर. आसा मेदी कडेन हिम्मत भाव म्हणटा मरे तूं आनी तूं सांगता तुमी आमकां निवडून हाडटले म्हणून. तू आज तुझे इलिगल मायग्रंटांचे वोट ते मारा बीजेपीक नारा आनी कोणाक आर्जीक नाका. घाटावेल्यान येतात तांकां घाटी म्हणटाले तेन्ना घाटी म्हणपा फाटल्यान वायट हेतू नाशिल्लो. मात आतां गोंयांत ज्यो चोरयो आनी गुन्यांवकारी घडणुको जातात तातूंत गोंया भायल्या लोकांचो चड आस्पाव आसता. ताका लागून ह्या लोकांक घाटी म्हणपाची पाळी आयिल्ल्याचें स्पश्टीकरण मनोजान दिलें. गोळ मारी जाताले पत्रे व्हरता बाटल्यो व्हरता प्लास्टीक व्हरता करून ते येताले प्लास्टीक बिस्टीक व्हरताले आनी करताले. तेन्नाय तांकां कोणें जेन्ना लोकांचे चोरयो करपाक लागले घरांत कोण ना ते पोवन क्रायम्स करपाक लागले जेन्ना हेच लोकांनी बिचा वयले धंदे कॅप्चर करून इलिगलिटीज करपाक लागले तेन्ना लोकांक ते फील जावपाक लागले गोंयकारांक ते फील जावपाक लागले की हे खंय तरी गोंयच्या आयडेंटिटीचेर आयज हो घात जायत आसा. आनी आमचे जाणटे एक गजाल म्हणटात की घाटा वयल्यान येयले की ते घाटी आसताल्यान तो वर्ड आमी केन्ना वायट हेतून यूज करूंक नासलो. जर करताले सो जाणटे जाल्यार वायट हेतून तो हेट्रेट नासली तेका. ही हेट्रेट केन्ना निर्माण जाली जेन्ना हे कर्नाटकाच्यान घाटा वयल्यान येवन गोंय आपले बापायचे कशें वागपाक लागले. मजगती सांकवाळचो आदलो सरपंच रमाकांत बोरकारानूय सिद्धण्णा मेटी हाचेर टिका केल्या. सांकवाळे जाल्लो राज्योत्सव हो वेंचणूक उत्सव अशें बोरकाराचें म्हणणें. कर्नाटका समाजाक काल जो मेळावो जालो तेंचो राज्योत्सव केलो सांकवाळ्यान तो पळयत जाल्यार तो राज्योत्सव नसून एक इलेक्शनोत्सव. इलेक्शन आतां लागीं पावत येता तशें तशें गरम जायत रावतले. मेटी हो म्हागे बरो फ्रेंड पूण हांव ताका इतलें सांगो करता की इलेक्शनाक जर रावतलो गेले ते फावटी तूं रावलो तुगे स्ट्रेंथ लोकांक खबर आसा कितलें वोटींग पडलें तें. आनी आयज तूं जी तिकेट सांगता आमकां तिकेट दिवची खंयची तिकेट जायी बीजेपी जायी काँग्रेस जायी आरजी जायी जावं आनी दुसरी पार्टी आमगेले विजय सरदेसाय पार्टी आहा ती जाय खंयची तिकेट जाय ती ताणें डिक्लेअर करूं ना थंय कित्याक हेजे पयलीं तो रावलाय इलेक्शनाक. सो आयज म्हाका हें सांगून दिसता तूं सगळे इश्यू घेता बरें आहा पूण गोंयचें जें उदक म्हादई नदीचें जें उदक गोंयां येतालें तें आयज कर्नाटका सरकारान आडयलां आनी तें उदक आयज डायवर्ट केलां. हेजें कित्याक उलयलें ना तुमी. इलेक्शनाक खंय कोणाच्यान रावूं जाता हे ओलो आमगे कॉन्स्टिट्यूशन अशें आहा की इलेक्शनाक खंय राव. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोयचे पुलीस अधिकारी सरकाराचे जावंय जाल्यात असो सणसणीत आरोप गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केला. आंतरराज्य सोऱ्याचो वेपार बेकायदेशीर कॅसिनो जुगार आनी गोमांसांची तस्करी सारकिले बेकायदेशीर वेवसाय भाजप सरकाराच्या तेक्यान चलतात असोय आरोप विजयान केलो. पुलीस ऑफिसर म्हणटा ते सरकारी जावं एक पुलीस स्टेशना वयले ते सरकारी जावंय जाल्ले आनी ते सगळे जाग्यार उडयता म्हणल्यार कितें आतां हो बीफ जालो थंय मोडको जालो थंय कोण तो कजिनो कोण चलयता गोंयचे ते चॅक करा इलिगल कजिनो चलतात ते कोण चलयता मोडको कोण चलयता सगळे हातून रुलींग पार्टीचो इन्वॉल्वमेंट आहा. तूं म्हाका सांगचो मरे कोण ओपोजिशनाचो आहा आनी ओपोजिशनाचो आसा जाल्यार ताका सोडटा कित्याक हातून सगळे हेच इन्वॉल्व आहा. सगळे काळे धंद्यान आमचो भगवो कलर फाटल्यान आहा. ब्लॅकाक फाटल्यान बॅकींग बीजेपीचे कलराचे सारकें बॅकींग आहा नाजाल्यार ही वस्तू जावंक शकना. नाजाल्यार तूं म्हजेर सांग
आमच्या फातर्डा मतदारसंघात हे चलता आनी म्हणजे बॅकिंग करता. सांगे मरे एकूय म्हाका केस सांगची जंय आमचे सपोर्ट आहा, नाजाल्यार तांणी सांगचे तांच्या हातूंत कित्याक चलता तें. बाब रमेश रेवडकर सांगता की आपल्यान ते इल्लिगल कसिनो आहा ते काणकोणा बंद उडयले म्हणून. आपूण काणकोणा बंद उडयला म्हणून तो सामको हड्डे फुलोवन सांगता. आजून तर कितें काणकोणचे शेजाऱ्याक दुसरो तालुको आहा वो दुसरो गांव आहा थंय चालू आहा. थंय कोण आहा आनी कोणाचें बॅकिंग आसा आनी रुलींग पार्टीचें बॅकिंग ना जाल्यार रुलींग पार्टी हे कित्याक पत्करता. वाय आर यू टॉलरेटिंग दीस? टेक एक्शन. इट इज ऑल बिकॉज यू आर हँडिंग ग्राउंड, बिकॉज यू आर द बेनिफिशरीज ऑफ दीस इलिगल बिजनेसीस. उसगांव केळिनी वाठारांत एका गुदावांत बेकायदेशीरपणान 2 व्हडले कंटेनर सोऱ्याची 650 बॉक्सां देंवयताले. त्याच वेळार पणजेच्या गुन्यांव फाट्यान आनी पुलिसांनी धाड घालून ही सोऱ्याची बॉक्सां जप्त केली. हो सगळो सोरो बनावट आशिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. ह्या प्रकरणा संदर्भात पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केल्या. तशेंच पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. पळयात. आमी उसगांव हांगा आसा, जे जाग्यार केळिनी हो गांव आसा त्या गांवांत आसा. आनी जो एक गुदांव आसा त्या गुदांवांत जवळ जवळ 2 गाडी पार्क केल्ले आसल्यो, 1-2 कंटेनर आसले. आनी गुन्हा शाखा जी आसा पणजे आनी आमचो PI जो आसा लक्ष्य आमोणकर ह्याच्या मार्गदर्शना खाला आनी DSPच्या मार्गदर्शना खाला आज हांगा उसगांव रेड पडलेली आसा. आनी जवळ जवळ 500 बॉक्सां आनी 500 बॉक्सां ही सोऱ्याची दवरलेली आसा. आनी दुसरी 150 बॉक्सांची आतां कॉटन आसा, रेड ब्लू अशें कितें नांव आसा तेंचें, पूण ते सगळे बनावट अशें म्हणून तेंच्यांनी दवरलेले आसा. आनी त्या संदर्भात ह्यो गाडयाची नंबर प्लेटूय बी तेंच्यांनी ताब्यान घेतली आसा. असो संशय येता की नंबर प्लेट दुसरी लावन गाडी वाहतूक करता काय कितें असो निर्माण जाता. म्हणजे चवकशी चालू आसा. आनी आतां तेंका 4 जाणांक ताब्यान घेवन तांकां हांगा पणजे गुन्हा शाखेन व्हेल्ले आसा. गोमंतक TV खातीर उसगांवच्यान एकनाथ खेडेकर. महाराष्ट्र सरकारान भारतीय बनावटीच्या विदेशी सोऱ्याचें मोल 50% वाडयलां. गोंयांत आमकां सोरो सामक्या उण्या दरांत मेळटा, देखून तस्करी वाडल्या. सध्याच्या सरकाराच्या तेक्यान हो एक फायद्याचो वेवसाय जाला. हो प्रश्न विधानसभेत लेगीत उक्ताडार हाडिल्लो. त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान आपल्याक आश्वासन दिल्लें की लाटंबारचे अबकारी चॅकपोस्ट उबारतले, पूण आयज मेरेन कसल्योच हालचाली ना. पुलीस फकत 1% बेकायदेशीर सोरो धरून लोकांच्या दोळ्यांक उदक लायता जाल्यार 99% तस्करी करतात, अशें म्हणीत आमदार विजय सरदेसायान सरकाराक धारेर धरत उतरांचे फार पेटयले. पळयात. वाडयल्या 50%. म्हणल्यार IMFL म्हणल्यार इंडियन मेड फॉरेन लिकराक मिनिमम महाराष्ट्रान दर वाड जाल्या फ्रॉम 50 to 88%. म्हणल्यार 50 to 80% पसून जर धरले 80% दर वाड जेन्ना जाता नेबरिंग स्टेटी सोऱ्याचो जाल्यार नॅचरली सोरो हांगाच्यान व्हरून थंय विकप आनी हांगा सोरो तितलो 80% थंय दर वाड जाले आनी हांगा आसा ते परस अर्ध रेटीन सोरो मेळटा. महाराष्ट्राचो अर्ध रेटीन गोंयांत मेळटा. सो गोंयचो सोरो व्हरून महाराष्ट्रान स्मगलिंग करप हो एक बरो लुक्रेटीव धंदो आनी हो बरो चलता. आनी हो कसो चलता हो हांवें असेंब्लीनूय दाखोवन दिल्लो. आज परिस्थिती कितें जाल्या, आज गोंयांत परिस्थिती अशी आहा की गोंयच्या सरकारांतले आशिल्ले लोक प्रोटेक्शन दिवन आनी एंटायर ब्युरोक्रेसीचे प्रोटेक्शन दिवन गोंयांत 2 नंबर सोऱ्याचो चालू आहा. व्हडल्या प्रमाणात चालू आहा. इतल्या प्रमाणात चालू आहा की हो स्मगलिंग अल कपोन म्हणून जे करतालो अमेरिकेक प्रोहिबिशन आसता ते भशेन अल कपोन गोंयांत तयार जाल्ले आहा. आनी गोंयचे म्हाका दिसता रुलींग पार्टीचो आज एक मेजर धंदो आतां जिल्हा परिशद इलेक्शन आयले सो पार्टी फंड म्हणून ते स्मगलिंग पावरफुल करीत आहात. आनी हो स्मगलिंगाचो एक बारीकसो प्रकार धरतात तुमच्या दोळ्याक उदक लावपाक. जर्नलिस्ट आनी मिडिया आनी पब्लिकाच्या दोळ्याक उदक लावपा खातीर एक बारीकसो 1% धरप 99% सोडिल्लो आहा. लातंबारचे म्हणटा ते रस्तो केला स्पेशल फक्त महाराष्ट्रान पावपाक. हे हांवें असेंब्लीन जेन्ना सांगलें तेन्ना मुखेलमंत्र्यान एडमीट केलें आनी सांगलें थंय आपूण एक हे घालता म्हणून चॅकपोस्ट घालता म्हणून. अजून मेरेन चॅकपोस्ट येवंक ना. सो ऑल इन ऑल समरायज करूंक जर आमी गेले जाल्यार एक आमच्यान म्हणूं येता की महाराष्ट्रांतल्या ड्युटी रेज खातीर जे 80% IMFL व्हॅल्यू वाडला
ताजे खातीर गोंयच्यान सोरो महाराष्ट्रान व्हरप एक मेजर धंदो जाल्लो आहा आनी गोंयच्या इस्टॅब्लिशमेंटाच्या बॅकिंगांतल्यान हो स्मगलींग चालू आहा आनी हो स्मगलिंगाचे फक्त एक टीप ऑफ द आयसबर्ग म्हणटा ते तुमकां दिश्टी पडटा. मेन आहा ते चालूच आहा, भरमसाट प्रोडक्शन चालू आहा आनी प्रोडक्शन भायर कळनासतना हे स्मगलिंगाचे सरकार बॅक केल्लें स्मगलिंग हे आमी गोंयांत आमकां दिश्टी पडटा. सन, सँड आणि सी खातीर वळख आशिल्ल्या गोंयाक आता लोक आंतरराष्ट्रीय खेळा सर्तींच्या आयोजना खातीर वळखतले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या आयोजना उपरांत गोंयांत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्टेडियम्स उबे रावल्यात. ह्या साधन सुविधांनी मुखारी उपेग करून आनीकूय राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय खेळा सर्ती गोंयांत जावच्यो हे खातीर आमचे यत्न आसतले म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. गोवा अलवेज जाना जाता है सन, सैंड एंड सी के नाम से जाना जाता था. वी हैव एडेड वन मोर एस which is the sports, and now the Goa will also known for the sport event. Already the different types of the sports activity we are conducting here, different type of sports activity we are organizing here, and one of the best sports infrastructure which we have created after the national games. If you can see that everywhere there is a good football grounds is there, volleyball grounds is there, indoor stadiums is there. This type of infrastructure we have already created. That's why the Goa is not only known for the sun, sand and sea. Now it will be in future it will be known for the another S which is in sports. पर्तगाळ मठात प्रभू रामाच्या मूर्तीचे अनावरण करपा खातीर 28 नोव्हेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत येतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. तशेंच जिल्लो पंचायतीची वेंचणुकेच्या तयारेचो आढावो घेतिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. मंगळारा भाजपा कार्यालयात जाल्ले कोर कमिटीच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. भारतीय जनता पार्टीची कोर टीमीची रुटीन मिटींग जी जाता ती मिटींग आज आशिल्ली. पार्टी अध्यक्ष आणि हांव मेळून एकंदर पार्टीचे सगळे कार्यक्रम, एक म्हणजे वंदे मातरमचो कार्यक्रम आसा, सरकारी कार्यक्रम करता. वंदे मातरम 150 वर्सां पुराय जाल्ली सॉंग म्हणून ह्या विशयाचेर 7 नोव्हेंबराचीच वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजन केला. 7 नोव्हेंबराचीच पुराय गोंयभर सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसीस तालुका लेवलाचेर 10 वरांचेर वंदे मातरम हे सॉंग पुराय गोंयभर सगळी कडेन गुंजतले. शाळांनी, तालुका ऑफिसीस सगळी कडेन दिसतले. तशेंच तो कार्यक्रम पार्टीच्या लेवलाचेर पार्टी ऑफिसांनी आसा. दॅट इज वन. बिरसा मुंडाच्या कार्यक्रम जयंतीच्या निमित्तान पुराय 15 नोव्हेंबर पर्यंत वेगवेगळे कार्यक्रम तालुका लेवलाच्या पर्यंत जातले. ताजी SIRचेर आमची रुटीन स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन ऑफ द रोल हाजेर चर्चा एकंदर, कारण इट इज अ बिग एक्सरसाइज. 4 नोव्हेंबर पासून 4 डिसेंबर बींग अ पॉलिटिकल पार्टी इट इज द इश्यू इज इम्पॉर्टंट फॉर अस. म्हणून ताजेर सगळी चर्चा कशें जातल्यो ताजेर सुरू जालें. जिल्हा पंचायत इलेक्शन ताजे जेन्ना 13 तारखेर इलेक्शन लागला, सो ताजे एकंदर प्रिपेरेशन कशें जावपाचें कितें जाता. आनी म्हत्वाचो विशय 28 नोव्हेंबरा दीस ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी गोंयांत येता पर्तगाळ मठात. प्रभू रामचंद्राची 77 फूट उंचीची मूर्तीचे अनावरण. त्या एकंदर कार्यक्रमाचे डिस्कशन आनी हेच्या कोर मिटिंगेत जालें. पोंडा बायपोलाचेर डिस्कशन. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.